नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळय मुखेल खबरो। भलायकी खात्यान सुरू केल्ल्या फुकट IVF उपचार पद्दतीक यश, गोमेकोत जल्माक आयले पयले IVF चली, मंत्री विश्वजितान केली तोखणाय। कॅश फॉर जॉब प्रकरण, मुख्यमंत्र्यांची घरकान सुलक्षणा आपाचो दिल्लीचो फुडारी संजय सिंगाचेर घालो 100 कोटींचो मानहानीचो दावो। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळून गेल्ल्या सुलेमान खानाक कोर्टाची थाकाय ना, म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन अर्ज मारलो भायर। सुलेमानाच्या व्हिडिओ व्हायरलाची माहिती पयलीच DGPंक दिल्ली, पोरणे गोंय पुलिसांच्या चौकशेक हाजिरी लायल्या उपरांत कौठणकारांचे विधान। फोंडे पालिकेत बनावट उत्पन्न दाखलो रॅकेटाचो दुबाव, हातून एक ज्येष्ठ नगरसेवक आशिल्ल्याची फोंडे चर्चा, पुलीस कागाळीचेर कांयच तपास ना। आणि सनबर्न आड याचिकेचेर सुनावणी धुकल्ली फुडें, आता फाल्यां बुधवारा सुनावणी, सनबर्न आड दोंगर कापणेची नवी याचिका। आता खबरो विस्तारान। गोमेगोत भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी थारले। गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक यश आयले, मंत्री विश्वजितान ट्वीट करून ही माहिती दिली। भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी जाल्या। या तंत्रज्ञानाचा उपेग करून गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक दोतोरांक यश मेळ्ळा। भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांणी ट्वीट करून ही माहिती दिली। पयले IVF चली सिझेरियन पद्दतीन जल्माक आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही सेवा 1 सप्टेंबर 2023 सावन सुरू जाल्ली। फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य। या उपचारा खातीर 100 परस चड दुयेंतींची नोंदणी जाल्या। ही उपचार पद्दत मेळिल्ल्या पयल्या 25 दुयेंतींतल्या 10 दुयेंतींची गुरुवारपणाची सकारात्मक चाचणी जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सिद्दीकी सुलेमानाचो व्हिडिओ मेळ्ळ्या उपरांत आपणे ते विशींची माहिती बेगोबेग DGP आलोक कुमार हांकां दिल्ली। तो व्हिडिओ पुलिसांकूय दिल्लो, तरी विरोधकांचो आवाज थांबपा खातीर पुलिसांनी हे प्रकरणात आपली चौकशी सुरू केल्या, अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकार सांगता। सुलेमानाचो व्हिडिओ व्हायरल केल्ल्या प्रकरणात सुनील कौठणकाराक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स जारी केल्लो, त्या प्रमाण कौठणकार मंगळारा पुलीस स्टेशनात हाजीर रावलो। सिद्दीकी सुलेमान व्हिडिओ व्हायरल केल्ल्या प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिशेन काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकाराक समन्स जारी केल्लो। त्या प्रमाण सुनील कौठणकर 10 वरांचेर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात चौकशे खातीर हाजीर रावलो। पुलिसांनी वट्ट 2.5 वरां कौठणकाराची चौकशी केली। चौकशे उपरांत जेन्ना कौठणकार पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर आयलो तेन्ना मिडिया कडेन उलयतना ताणें सांगलें की सिद्दीकी सुलेमानाचो व्हिडिओ मेळ्ळ्या उपरांत आपणे ते विशींची म्हायती बेगोबेग DGP आलोक कुमार हांकां दिली। तो व्हिडिओ पुलिसांकूय दिल्लो, तरी विरोधकांचो आवाज दाबपा खातीर पुलिसांनी हे प्रकरणात आपली चौकशी सुरू केल्या। पळय कितें आसा, काल आमी म्हाका दिसता रातचो आमकां पयर व्हिडिओ जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना व्हिडिओ मेळटकूच हांवें अमिता कडेन म्हाजें कम्युनिकेशन जातकूच पयलो फोन DGPक केल्लो आनी DGPक हांवें सांगलें असो असो व्हिडिओ आसा ते एस्केप एक्युजाचो आनी आय वॉन्ट टू प्रोवायड इट म्हणून, सो दॅट इट हेल्प द पुलीस टू नॅप द एक्यूज, म्हणजे एक्यूज जो पळा ताका धरपाक पुलिसांची मदत जाली म्हणून म्हाका हँडओवर करपाक जाय म्हणून। आनी हांव म्हणलें हो मिडियाकूय दितलो, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय, कित्याक भितर खूब सेन्सिटीव हें आसलें इन्फॉर्मेशन। सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार तातूंत BJPचो MLA आमचो डेप्युटी स्पीकर आसा जोशुआ डिसोजा, ताजें नांव ते एक्युजान घेतलेलें। त्याच प्रमाणे ते व्हिडिओन एक्युजान सांगलेलें की आपूण हांगासल्यान पळून वचूंक ना, आपल्याक पळयला म्हणून 2 टिमी पुलिसाच्यो घेवन गेल्या म्हणून, एक पयलीं गेली टीम, एक मागीर गेली, आनी आपल्याक SP क्रायम जो आसा गुप्ता, तशेंच ताणें DYSP सुरज हळर्णकाराचें नांव घेतलेलें आनी बाकीचे ताणें सांगलेलें SITचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसले, तशेंच लोक क्रायमाचे ऑफिसर, क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसले, तांच्यांनी आपल्याक मारलो इन प्रेझेन्स ऑफ जोशुआ बी म्हणून तांच्यांनी खूब सांगला, विच इज अ व्हेरी सिरियस थिंग। आतांय तुमी पयलीं हांव स्टेटमेंट मागतालो, म्हजोच स्टेटमेंट, म्हाका स्टेटमेंटाची कॉपी तांच्यांनी दिवपाक ते फाटीं फुडें करताले। मागीर आमी प्रेशरायज तांकां केलें म्हणून तांच्यांनी फोटो काडपाक आमकां अग्री केले आनी तुमीच मिडियान फोटो काडले स्टेटमेंट्साचे। म्हणून ट्रान्सपरन्सी हांचे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान आमकां खंयच दिसना। अरे स्टेटमेंट म्हजो हांवें दिला, तो पुलीस ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट करता, तुजी सायन आसा, तुका म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवपाक कितें आसा?
पॉलिटिकल डायरेक्शनान ऑपोजिशनाच्या लिडरांक हेरस करपाचो आनी तांकां टार्गेट करपाचो, हे केसीन तांकां गुंतोवपाचो. म्हाका एक गजाल कळना, हांव जेन्ना DCPक फोन मारून सांगता, व्हिडिओ दिता, सगळे पुलिसाक हेल्प जावची म्हणून, जाल्यार म्हाका हाडून हांगा 2 वरां बसप. मजगती इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी हे प्रकरणाक लागून काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकराक तेंको दिलो. आज ओल्ड गोवा येवपाचें, पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे आमचो मित्र जो बाब सुनील कवठणकर आसा, ऑपोजिशनाचो एक बरो सामको लिडर आसा, ताका समन्स आयलें. पयलीं म्हळ्यार समन्सा बद्दल उलयता. काल तुमी जाणा आमी सगळे DGPक मेळपाकूच गेल्ले. तो थंयच्यान घरा पावला तेन्ना एक समन रेडी आशिल्लें की तूं आज 6 वरांचेर यो म्हणून. म्हणजे कालूच 6 वरांचेर पाव म्हणून ताका एक समन्स आयिल्लो. आनी ताणें म्हळ्यार आपूण आत्तां पुलीस स्टेशनार आत्तां आयला, सो आपूण आतां संक परत येवंक पावचो ना, आपूण फाल्यां येता म्हणून. सो बेगीन बेगीन ताका एक दुसरो समन्स धाडलो. आनी ही कामां इतल्या घाईन चल्ल्या. ते समन्स हांव तुमकां मुद्दाम शेअर करता. त्या समन्साचेर डेट ना की खंयच्या दिसा इशू केला. आनी समन्साचेर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपियर एट 10 AM ऑन 17/10/24. म्हणजे डिसेंबरान समन धाडटा हे फाटल्या ऑक्टोबरान हजर जा म्हणून. सरकारालो कारभार तुम्ही पळयला, कॅश फॉर जॉब आसात, हे लँड ग्रॅबिंगाच्या मनशांक कशे पद्दतीन सोडप तें. आनी जो मनीस भायर वचून सांगता की 12 जाण आसात, तातूंत एक आमदारय आसा म्हणून, हें जर पळयलें जाल्यार गोंय खंयच्या दिशेन वता आनी तुमी आमचें गोंय खंय व्हरून दवरूंक सोदतात. हो एक पळयलें जाल्यार एक गोंया भितर एक भंय निर्माण जाताच. त्याच बरोबर ह्या सरकारा बद्दलय एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. ज्या दिसा हो इन्सिडंट जालो, खरें म्हणजे तो एक्यूज क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान पळो, त्याच दिसा गोंयच्या जनतेक सगळ्यांक खबर आसली की हे कोणाचें तरी षडयंत्र आसा. ह्या इन्सिडंटा फाटल्यान कोण तरी मोठे व्यक्ती आसा, राजकीय आसतले जावं पुलीस डिपार्टमेंटाचे आसतले, हे सगळ्यांक खबर आसले. त्याच्या नंतर सत्य लोकां समोर येयलें आनी ते सत्य हाडपाचो प्रयत्न ते व्हिडिओ मार्फत म्हाका दिसता सुनील कवठणकरान केलो. आनी आमी आज पळयता की सरकार विरोधकांचो आवाज दामपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता. गोमंतक TV खातीर पोरणे गोंयच्यान रिपोर्टर गौरेश गांवकर. फोंडे नगरपालिकेत बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिवपी रॅकेट आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. सोमारा पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान हे संबंधी म्हायती दिल्ली. ही बनावट सर्टिफिकेट एका ज्येष्ठ नगरसेवकान दिल्या अशी चर्चा सुरू झाल्या. मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावीन ह्या प्रकरणाची पुलिशेत कागाळ केल्ली, मात हाचेर अजून कारवाय जाल्ली ना. सोमारा फोंडे नगरपालिकेत बनावट इन्कम सर्टिफिकेटीचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. फोंडे नगरपालिकेत सोमारा बनावट इन्कम सर्टिफिकेटचा प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फोंड्यात सिल्वानगर वाठारांत रावपी सदानंद प्रभुगांवकर हाणें नवीन इन्कम सर्टिफिकेट करपा खातीर आदली सर्टिफिकेट नगरपालिकेत दिल्ली. मात जेन्ना ह्या सर्टिफिकेटीचो नंबर तपासलो तेन्ना सर्टिफिकेट बनावट आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. आपल्या चलयेच्या शिक्षणा खातीर इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन बांबोळे हांगा दिवपाक ही सर्टिफिकेट जारी केल्ली अशें सर्टिफिकेटींतल्यान कळटा. ह्या बनावट सर्टिफिकेटीचेर नगरपालिके सारको स्टॅम्प मात मुखेल अधिकाऱ्याची सय फट आशिल्ल्याचे फोंड्या नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावीन सांगिल्ले. ह्या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आसा. आमी फोंडा आसा, जे जाग्यार काल फोंडा म्युन्सिपालिटीन एक बनावट सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट जी बनावट आसली ती सीओक सापडलेली आसा. सीओक सापडपाक कारण म्हणजे जी बनावट जी सर्टिफिकेट केल्ली ती सिल्वानगर हांगसरलो सदानंद प्रभुगांवकर म्हणून, तेणी ती सर्टिफिकेट घेवन तो हांगा नवीन सर्टिफिकेट घेवपा खातीर म्हणून आयिल्लो. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की ती पयलींची सर्टिफिकेट हाड, तेन्ना तुमकां इजी करून दिता म्हणून. पयलीं जेन्ना ती पयलींची सर्टिफिकेट झेरॉक्स घेवन येयलो तेन्ना ती सर्टिफिकेट पळयली जाल्यार जो तांकां चलन दिता, चलन दिवन ती सर्टिफिकेट दिता, जेन्ना रिसिप्ट काडटा ते रिसिप्ट नंबर त्या सर्टिफिकेटीचेर घालता, तेन्ना ती सर्टिफिकेट जेन्ना चॅक करपाक गेल्यार रिसिप्ट नंबर, तेन्ना रिसिप्ट नंबर चॅक करता आसतना पळयल्यार ती सर्टिफिकेट हांगा ना अशें म्हणून गृहीत जालें आनी ही सर्टिफिकेट बनावट आसा अशी जाली. तिजेर जो स्टॅम्प आसलेलो तो हुबेहूब सारको आसलेलो आनी जी बोगस सही सीओची केल्ली आसली. पूण ही जी सर्टिफिकेट कोणी दिल्या ती तो मनीस सद्या तरी म्युन्सिपालिटीचोच अशी शक्यता आसा. कारण एदी व्हडली बनावट सर्टिफिकेट करपाक आनी इजिली काडून दिवपाक हे कोणाकूय तरी शक्य नासलेलें. पूण जो म्युन्सिपालिटीचे स्टॅम्प वापरल्या काय कितें हेची चवकशी सद्या करपा खातीर सीओन पुलीस तक्रार केल्ली आसा आनी गेल्या शुक्राराक तेंच्यांनी पुलीस तक्रार केल्ली. त्या तक्रारी संदर्भांत जो PI आसा फोंडेचो विजयनाथ कवळेकर हेणी GMC लेटर केला की
आमकां ती हेजी डिटेल्स जाय म्हणून कितें सर्टिफिकेटीची. आनी दुसरी म्हणल्यार तेणी आयज सीओ कडेनूय लेटर मागला की आमकां तो सगळें सबमीट कर म्हणून केन्ना कशें कितें हें जालें ती रिसिप्ट आनी सर्टिफिकेट झेरॉक्साची अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. अशें म्हणून विजयनाथ जो PI आसा फोंडेचो तेणी सांगलेलें आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार जी सर्टिफिकेट जी हेणी घेतलेली सदानंदान घेतलेली ती सर्टिफिकेट आपल्या चेडवा खातीर नर्सिंग कोर्स करता आसता ताका ती लावपा खातीर घेतलेली आसली अशें तेजेर बरयल्लें सर्टिफिकेटीचेर इशू केल्ले त्या सर्टिफिकेटीचेर बरयलां. आनी ह्या संदर्भात सद्या चवकशी चालू आसा आनी हेजी संदर्भात जर कितें म्हायती मेळ्ळी जाल्यार आमी रोखडेच तुमचे मुखार घेवन येतले. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. धारगळी सनबर्न आयोजनाच्या विरोधात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयात मंगळारा सुनावणी आशिल्ली. मात सनबर्नाक लागून दोंगर कापणी जाल्ल्याचो दावो करपी एक नवी याचिका आयज उच्च न्यायालयात दाखल जाल्ल्यान ह्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. बुधवारा सकाळी 10 वरांचेर उच्च न्यायालयात ह्या चारूय याचिकांचेर सुनावणी जावन निकाल लागपाची शक्यताय आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगा हांणी दिली. Have been kept tomorrow for argument and it will be taken up on priority basis. The private parties have filed the replies. Some additional affidavits have been filed by the petitioners. The matter will be heard tomorrow by the High Court for interim relief and that is fixed at 10 o'clock tomorrow morning. There is some allegation regarding hill cutting, sir. That allegation is there but we don't have any proof in support of that. In fact, our case is there is no hill that is being cut there. There are police personnel at the site since last 2 or 3 days for security checkup etc. and security arrangement. So that allegation is absolutely wrong as per our instructions. पेटिशन एक्स्ट्रा घातला म्हणून फाल्यां दवरल्या. Sorry? फाल्यां कित्याक दवरल्या? It's for interim relief, arguments on interim relief. नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाक पाळो दिल्ल्यान अपेक्षेप्रमाण दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्षा आडचो अविश्वास थाराव भायर आयलो. ह्या थारावाचेर चर्चा करपाक मंगळारा आपयल्ल्या बसकेक एकूय नगरसेवक हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो थाराव चर्चेक येवंक ना. दिवचलच्या फामाद नवा सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू असताना दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. सत्ताधारी भाजप गटांतल्या कांय नगरसेवकांनी हेर 3 नगरसेवकांच्या मजतीन हो थाराव हाडिल्लो. अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं खवदळ पडलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घालताना फाटल्या शेनवारा नगरसेवकांची बसका घेतिल्ली. नगरसेवकांमदले मतभेद पयस करपाक येस मेळयलें. अविश्वास थारावा आडचे बसकेक हजर रावूं नाकात अशे निर्देश मुख्यमंत्र्यांक संबंधित नगरसेवकांक दिल्ले. ते प्रमाण बसकेक एकूय नगरसेवक हजर रावंक ना. As per the order of DMA, a special meeting was convened in the hall of Bicholi Municipal Council for consideration of no confidence motion filed by some of the councillors against the chairperson of the council. We started the meeting at 11 a.m. No councillors were present, so we waited till 11:15. Then also no councillors came for the meeting. Then we give additional 15 minutes. So total we waited till 11:30 a.m. And since no councillors were present, so the same we recorded the meeting minutes and the report will be forwarded to the DMA on necessary action. आज हांगा नगरपालिकेन ठराव जो आसलो त्या ठरावाक कोणूच येवंक ना म्हणजे जो अविश्वास आसलो तो मारगळ्ळो आनी आतां आमी सगळे एक संघ जावन फुडें दिवचलच्या विकासा खातीर काम करतले आनी हे आमचो नगराध्यक्ष आसा कुंदन फळारीचो आसा आनी फुडें आमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवन हे दिवचलचें काम कधी जावतलें. पण हेच्या बद्दल तुमचं मत कितें आयज जालें तें? ना एकदां कितें जाता खंय खंय मनीस थोडे घुसपट्टा भुरगेपणाशी जाता आनी थोडीशी हे जाता म्हणजे बाकीचे कोण तांकां मनीस मेळटा पूण हे जावंक शकता. पूण तरी आसतना तेंच्यांनी परत एकदां आमकां साथ दिल्ली आसा म्हणून तेंचे मना पासून धन्यवाद. फाटल्या सोमारा 9 डिसेंबराक दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी ह्याच्या आड अविश्वास ठराव दाखल केलो गेलो. 9 डिसेंबराकूच दिवचलचो नवो सोमार आसलो आनी त्याच दिसा हो अविश्वास ठराव हाडल्या कारणान दिवचल एकूच बोवाळ पडलो. दिवचलेन भाजप पक्षान फूट आसा का अशी चर्चा जाली. हेचें कारण म्हळ्यार भाजपच्याच 6 नगरसेवकांनी विरोधी
3 नगरसेवकांक वांगडा घेवन हो अविश्वास ठराव हाडिल्लो. हेच्या उपरांत ह्या 9 नगरसेवकांनी दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांची भेट घेतली. हे प्रकरण वाडटा ते पळोवन गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांच्यांनी हेतून लक्ष घातले आणि सगळ्या नगरसेवकांची बसका रवींद्र भवन सांखळे हांगासर फाटल्या शेनवारा घेतली. ही बसका जाल्या उपरांत दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगले की सर्व नगरसेवकांच्या मदले जे मतभेद आसा ते दूर जाल्लेले आसा आणि मंगळारा जावपी बसकेन एकूय नगरसेवक येवचो ना. आयज मंगळारा नगरपालिकान अविश्वास ठरावाचेर एक बसका आपयल्ली. मुख्यमंत्र्यांच्या उतराक मान दिवन ह्या बसकेक एकूय नगरसेवक उपस्थित नाशिल्ल्यान दिवचले नगरपालिका नगराध्यक्ष पदाचेर कुंदन फळारी हेची जागा जी आसा ती सेव्ह जाली. ही असली नगरसेवकाचेर अविश्वास ठराव हाडिल्ल्याचेर अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. सोमारा बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगस पंचायत मंडळ तशेंच शेतकाऱ्यांनी बाणावले जावपी वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. उक्तावणा पयलीं जर काम पुराय जालें ना जाल्यार निशेध करतले अशी शिटकावणी आमदार वेंझीन अधिकाऱ्यांक दिली. वाडटे अपघात उणे करपा खातीर रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच वेगवेगळ्या सुवातींनी रमलर्स बसोवचे अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली. As a MLA, after I got elected in 2022, I have done my part of speaking and of making sure that we get stills, but आम stills मेळना and stills मेळना जावन गेले त्या पावसाक ह्या पावसाक बाणाल कितको बुडवता आनी कित डिजास्टर जाता ते सगळ्यांक चोयलो आहा. सगळे खबर जालो आहा की 19 डिसेंबर हो वेस्टर्न बायपास इनॉग्रेट जावपा म्हूण, पूण MLA ऑफिसा सांगलो ना, पंचायतीकूय सांगलो ना आनी म्हाका स्वता हिंग ट्रान्सपोर्टान तेंकाय अजून खबर ना. सो 19 2 दिसां भितर हे इनॉग्रेशन जातलें जाल्यार आमकां खबर ना. But we have done a joint inspection today. We have called the panchayat, we have called the locals, we have called the farmers, electricity department, PWD highway, PWD state, transport MVR contractor आणि SP traffic So हे सगळे आपयन आमी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दिलो की कित कित करपा जाय. अंडरपासा पोंदा लायट घालपा जाय, सगळे सर्वीस रोडा रमलर्स घालपा जाय, सेफ्टी सायन्स घालपा जाय, स्पीड लिमिट्स घालपा जाय आनी सायड लायट्स घालपा जाय तुगे हेजे. प्लस वॉटर क्लॉगिंग जाता. वॉटर क्लॉगिंग एक इश्यू आमगेलो थिंगा ड्रेनेज सिस्टम दाखोवपाक जायत जावन लोकल्सान येवन ड्रेनेज सिस्टम तांकां सजेस्ट केलो. त्या सजेशना प्रमाणे तेम तो ड्रेनेज सिस्टम मारला. सो तो तेम म्हाका सदां एक्सप्लोर करपा जाय सारको उरोंक तो हिंग ड्रेनेज सिस्टम कांय केलो ना. सो हो ड्रेनेज सिस्टमा लागून तांकां सांगलो आहा दॅट दे हॅव टू पुट दीस डावन आणि दे वूड सजेस्ट दॅट दे वूड कम अगेन मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट मॉन्सून अँड फायंड अ सोल्युशन. कित्याक अजून तेम सोल्युशन गायलो ना. पिळगांवच्या खण येरादारी विशीं मंगळारा जाल्ले सुनावणेत दोनूय याचिका भायर आयल्यो. ह्या प्रकरणात सरकार कायदेशीर निर्णय घेतलो असो उच्च न्यायालयान निवाडो दिला. पिळगांवात सुरू आशिल्ल्या खण येरादारीक थळाव्या शेतकाऱ्यांचो खर विरोध आसा. ह्या विशीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दिवचलचो तशेंच मयेच्या आमदारां वांगडा रवींद्र भवनांत बसका लेगीत जाल्ली. ते उपरांत ट्रक मालक संघटनेन आनी वेदांता कंपनीन उच्च न्यायालयात खण येरादारी खातीर रस्तो उक्तो करपा विशींची याचिका दाखल केल्ली. मंगळारा जाल्ले सुनावणेत राज्य सरकार ह्या विशींचो कायदेशीर निर्णय घेतलो अशें सांगीत दोनूय याचिका उच्च न्यायालयान भायर आयल्यो. आम्ही पेटिशन घातलेलें की जो मायनींग जी जो इशू आहा विलेजर्स पिळगांवचो तो विशय कितें तरी सॉर्ट आवट जावंक म्हणून आमकांच फक्त टोकर बसताली ट्रकवाल्यांक. मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान आमकां त्रास जातालो म्हणून आमी एक आमच्या संघटनेन एक डिसिजन घेतलें आनी ऑनरेबल हायकोर्टाक एक पिटिशन घातलें. तेजी आयज डेट आसली आनी आयज डेट जायना फुडें ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलें की एक वेदांताचे असले आनी आमचे असले. ती दोनूय पिटिशनां ती डिस्पोज केली आनी ऑनरेबल हायकोर्टान गायडन्स दिल्ले आहा गोवोरमेंटाक की एजीन सांगलें की जे कायद्यान जे कितें आसा ते आमी तेजो निर्णय घेतलो आनी सॉर्ट आवट करतलो हो विशय. पूण आतां जी हे आसा तो आमचो बॉल आसा तो गोवोरमेंटा कडेन आहा आनी आमकां विश्वास आहा की सरकार कितें आहा तो योग्य तो हेजे निर्णय घेवन आमकां ट्रान्सपोर्टेशनान इवन शेतकार जावं कामगार जो कोण इफेक्टेड आहा त्या बेल्डांचेर तांकां सगल्यांचो सॉर्ट आवट प्रश्न करून हो ट्रान्सपोर्टेशन आहा तें सुरळीत जातलें ही आमकां गॅरंटी आसा. या प्रकरणात सरकार लक्ष घालून सगळ्यांक फायदेशीर असो निर्णय घेतले अशें न्यायालयान सांगला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. पूण जर सरकाराचो निर्णय योग्य नासलो तर आपूण ताका आव्हान दितलें अशें सांगीत आयचो निर्णय हो शेतकारांचो विजयोत्सव आशिल्ल्याचें ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांचें म्हणणें. Petition filed by Vedanta company and the Truck Owners Association as regards transportation of Bicholi mine came up before the High Court today. The High Court has said that the representation made by the company
to allow transportation and clear the road for free traffic should be disposed of in earlier and expeditious manner. We also said and told the High Court that we will dispose of this representation of the company as early as possible and take appropriate action in accordance with law. Based on this statement of the government, the High Court has disposed of both these petitions. सर आणि सध्या ट्रान्सपोर्ट चालू आसा तांचे तेचेर कितें उलयलां? As far as that transportation is concerned, it is happening through a different route. The subject matter of the petition before the High Court is a different route where some of the alleged tenants claim that their right and personal right has been infringed by the company by carrying out transportation on that route. That is a representation which will be disposed of by the government as early as possible. There are two petitions. One petition was filed by the Vedanta company and one petition was filed by the Truck Owners Association. Both of them were heard together. Now the Vedanta petition asked the court to direct the police to give them police protection on the route that they are taking their trucks on, because there is some opposition from the local person which is threatening them. The villagers of Pilgaon village filed an intervention and court has joined us as respondents. Now I appear for the villagers. So today when the matter came up, the Advocate General said that the representation that they have made to the police department will be considered by the government in accordance with law. Now on the routes, there are 3 routes which the company had said to the Director of Mines and Geology that they wanted to transport the ore on, but only one route was approved under the environment clearance. So DMG granted the permit on that route approved by the environment clearance. But today they are transporting it on another route for which there is also some police. When my turn came to speak, I got up and I said I told the court that I have joined this matter because I do not want the court to pass any orders in favor of the mining company, because they have not told the court that they are presently transporting the ore on another route. They have not told the court that there is already police protection on that route, and they are not doing it on the right route. So the court said that we are not going to pass any orders in this matter, since the government says they will take a decision in accordance with law. And I have said that if the government decision is not in accordance with law, then I will challenge it. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट कोमंतक टीव्ही. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि मळगाव कुंकळे महामार्ग रुंदीकरणा खातीर 747 कोटी मंजूर केले. मात महामार्गाक तेकून घरां आशिल्ल्यान रुंदीकरण केलें जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें चिंचोणेचे थळावे सांगतात. ताका लागून सरकारान आमकां बायपास करून दिवचो अशी मागणी ह्या थळाव्यांनी केल्या. सोमारात चिंचोणेचे थळावे दांडोवाडा वाठारांत एकठांय येवन दुसरे वटेन उड्डाणपुलाचें काम मंजूर जाल्ल्यान कुंकळे पासरखोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या. मडगाव कुंकळी महामार्ग रुंदीकरणा खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी 747 कोटी मंजूर केल्यात. मात महामार्ग रुंदीकरणा विशीं चिंचोणेच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. महामार्गाक तेकून घरां आशिल्ल्यान रुंदीकरण केलें जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें लोकांचें म्हणणें. ताका लागून रुंदीकरण वा उड्डाण पूल करचे परस सरकारान बायपास रस्तो करचो. आमी कम्युनिटाची NOC दिवपाक तयार आसात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या बायपासा खातीर उतर दिल्ले. ताका लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बायपासाचो विचार करचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सोमारा चिंचोणे वाठारांतल्या थळाव्यांनी दांडोवाडा वाठारांत एकठांय येवन ही भुमिका घेतली. आता हायवे जाता, मेन वाडयतात आणि प्लस एलिवेटेड येता, ब्रिज येता सारके जंक्शनाचेर. सो त्या ब्रिजान सारके आमची विलेज ही सारकी डिवायड जाता आनी फाल्यां आमची भुरगे बाळांक जी आतां आसा तांकां फाल्यां स्कुलाक वचपाक हाका ताका सगळ्या कारणांक सामके खूब व्हडले प्रॉब्लेम जावपाचे आसात सगळ्या दृश्टीन पळयल्यार. आतां तांणी आतां तांकां विचार करचो पडटा की आतां कितें करपाचें, आतां हांगा रावपाचें काय कितें करपाचें, खंय वचपाचें. आनी आतां हें जर तांचें जायना जाल्यार तुमी गोंयच्या पॉप्युलेशनाकूच तुमी त्रास दितात. तुमी हे जे रोड आतां हे जे ब्रिज बी करतात दॅट इज फॉर द कॉर्पोरेट हे ट्रक्स व्हेकल्स हे ते डायरेक्ट तुमकां ट्रॅफीक बेगीन हे जावची म्हणून एअरपोर्ट मोवपाक येला तो ताका लागून हे करून. पूण तुमी गोंयचे जे लोक आसात मेन
तांकां तुमी दुखयतात, तांचे तुमी हीत पळयनात कितें तें की डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी हातून मातशें लक्ष घालून तांच्या हातान आसा सध्या PWDचे हे, आनी तांणी आमकां सांगिल्ले कडेन आसा की जर तुम्ही दादाची जर तुम्ही NOC हाडली जाल्यार आपूण तातूंत लक्ष घालपाक शकता म्हणून. ती आमी फाल्यां दादी कडेन वतले आनी तांणी आमकां सांगलां की आमी दिता म्हणून. तेन्ना जर आमी फाल्यां तांकां व्हरून दिली जाल्यार तांणी आमकां फेवरेबल आमकां मातशें कितें करचें. आतां रोड एक्सपान्शन जातलो एज अ पार्ट ऑफ हायवे एक्सपान्शन, आनी तांणी हांगा ब्रिज प्रपोज केल्लो आसा, हायवे प्रपोज केल्लो आसा. पूण आमचे आतां एक हो इशू जो आसा हो नवीन इशू ना, हो 10 वर्सां जालीं आमी पयलींच्यान हो हायलायट करत आयिल्ले आसा. 1990s हो ऑलरेडी सिंगल लेनाचो 2 लेन एक्सपांड जाल्लो, तेन्ना ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आमची घरां एक्वायर केल्ली. खूब लोकांक हांगच्या सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा तेन्ना तांची घरां अर्द घरां मोडिल्ली, घरां एक्वायर केल्ली, लँड एक्वायर जावन थंय. आनी आतां अशें जाल्लें आसा की ट्रॅफिक सामकी आमच्या दारांतल्यान वता ऑलरेडी, कळ्ळें. आनी आतां जर हो एक्सपांड जालो, होच रोड जर परत एक्सपांड जालो जाल्यार परत आमचे जागे वतले आनी एकदम आमच्या घरान सामकी ट्रॅफिक येतली. आनी हांगा सेफ्टी इश्यूज आसात. आमकां भंय पडटा की केन्ना ट्रक म्हज्या घरान भितर सरतलो म्हणून. आनी आतां जर हायवे जर केलो जाल्यार अशें जातलें की एकदम आमच्या घराच्या सामके लागीं वतले, प्लस सायडीन तांकां सर्वीस लेन्स लागतल्यो. सो आमचे जी आसा हांगा जे लोक रावतात पळय तांकां आनी त्रास जातलो. तुमी हांगा पळयता की कितले लागीं हायवेच्या सायडीन आसा. दुसरे वटेन 4 पदरी हायवे उड्डाणपुलाचें काम मंजूर केल्ल्यान मंगळारा कुंकळ्ळी पाजरखोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या. तशेंच आमदार युरी आलेमाव आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे आभार मानल्यात. पळयात. सांगो म्हळ्यार आयज आमकां सगळे गांवच्या लोकांक चड खुशालकाय भोगूंक दिसता. कारण जायतो लोक सफर जाता आसलो, जरी तर हायवे जालोली, 4 लेन जालोली जाल्यार आयज लोक सामको डिजास्टर जाता आसलो. एक बरो पॉयंट आमकां मॅसेज मेळ्ळ्या की युरी भवन धाडल्या की आतां फ्लायओव्हर जाता. इट्स व्हेरी गूड. आमी सगळे खुशाल. जाल्यार हे लोक बारीक बिझनेस पळय करतालो ते वयता आसले, घोरूय वयता आसले. घर काडपा लुगार कोण दिता आसलो. आयज फॉर एग्जाम्पल मुड्डगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यानचे रस्त्यार आसाय, एकदां घरांतून रस्त्यार आसाय, कोण दिला कोर्टां चलता. ते भाशेन हो सिट्युएशन जाता आसलें. आमी काब जावन हॅपी. युरी बाबाले भाव फर्स्ट ऑफ ऑल बाप आमगेलो सेटल करता नितीन गडकरी तेणें हे सेक्शन पास केलें. सगळे खुशाल जाले की आमकां सेफ जालें. तेच प्रमाणे आमी मागताय हे कितें फ्लायओव्हर पळय जाल्यार ती बेगीनूय कंप्लीट करची आनी लोकांक तेच्या खुशालकाय करची. भीमा पाटीलासय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.